नमस्कार, आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माये मोगाचो येवकार। नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर। मजा आनी भलायकी मंत्र्यां मदीं कसलोच वाद ना, झगडी ना म्हण मुखेलमंत्र्यान वाळपय जाल्ल्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यांत स्पश्ट केलां। आमच्या मदले मतभेद आमी सगळे जाग्यार घाल्यात। भाजपाक घरा धाडपाक जाय, पक्ष युती संदर्भांत योग्य वेळार योग्य निर्णय सांगतले म्हण अलेक्स रेजिनाल्डान म्हळां। आम आदमी पक्षान गोंयांत परिवर्तन यात्रा करपाचें जाहीर केलां। परिवर्तन यात्रा म्हळ्यार गोंयांत 40 मतदारसंघात प्रत्येक वार्डांत पंचायतींत आपाची एक सभा जातली। ह्या सभेत अजून मेरेन ज्यो हमी मांडल्यात त्यो लोकां मेरेन पावयतले। शुक्रारच्यान ह्या सभांक सुरवात म्हण वाल्मिकी नायक उलयला। 93% गुन्यांवांचो सोक्षमोक्ष लागून राज्यांत गुन्यांवांचो दर 101% कमी जाला। वाळपय पुलीस स्थानक देशांत 4थ्या क्रमांकार आसा म्हण भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डान म्हायती दिल्या। 28 नोव्हेंबर ते 2 डिसेंबर मेरेन राज्यांत कांय कडेन पावस पडपाची शक्यताय आसा। 28 आनी 29 नोव्हेंबराक गडगड मारून पावस येवं येता म्हण पणजे हवामान खात्यान दिल्या म्हायती। कुट्टी फोंड्यां एका अज्ञात गाडयेन रस्त्यार बशिल्ल्या 9 गोरवांचेर गाडी घाली। हातूंत 4 गोरवांक मरण तर 5 गोरवां जखमी जाल्यांत। तरींतल्यान आरडीएक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगा सोंपता। तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो। लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, पळयत रावात आरडीएक्स गोवा। देव बरें करूं।